नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. अवकाळी पावसान गोंयभर घाली दुमशणां. कितलेशेच कडेन पडझड. पणजे आंब्याचें झाड कोसळून 6 गाडयांचें लुकसाण. म्हापशा पार्क केल्या स्कुटरींचेर कोसळ्ळी संरक्षण वणत. वादळी वाऱ्या सयत अवकाळी पावसान गोंयभर लायली हजेरी. शेतां भाटां रस्ते उदका पोंदा. घरां दुकानांनी भरलें उदक. कितलेशेच कडेन कोसळ्ळी झाडां. आयज फाल्यां झडटलो उटंगाराचो पावस. हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 24 ते 27 मेरेन येल्लो अलर्ट. कला अकादमीच्या ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कन्सोल बुथान गळटी. शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार घडूं येता व्हडलो अनर्थ. कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुएलोन उक्तायलो भंय. सरकाराची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण ना मान्य. पयलींचे येवजणे प्रमाण सरकारान ऊस उत्पादकांक जमनी प्रमाण करची अर्थीक मजत. ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी. गोयच्या शाहजहानाच्या गोंयांत आसात खूब ताज महाल. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लागिल्ले गळटे उपरांत विजयाची टिका. आता पळयात खबरो विस्तारांत. अवकाळी पावसान गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घातली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें. तेंच्यानी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट आनी काय पळोवंकूच ना. सगळे पोंचून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा. काय तेका हेच करूंक ना, तेका वाटूय करूंक ना तेका. आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा. नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेच हे जाले. ह्या फावट पयलींच उदक येयले सगळे पयल्याच दिसा. कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळं बिल्ले मरे सगळें आंगो येयले आसले पळय ते म्हाका उखलून तेणी गेल्ले तुका शेजाऱ्यान गेलेले तिका उखलून येयलें तुका? उखलून येले तिका. हय
मेन म्हळ्यार हे 3 फळे काढल्या या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काढल्या म्हणून उदक चड वाडला. कोणते तळे? हे आमचे नंदा लेखार तळे ना त्याची 3 फळे काढल्या म्हणून हे उदक चड वाडला आणि काल काबराला फोन मारला त्याने मागीर ताका घालपा लायल्या ती परत इंजिनियरा ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितले आतां 20,000 आमी खर्च केला. आतां आमगे 4-5 हे क्विंटल तांदूळ जावपाचे. Actually, this tree, I think, has fallen because what they have done, they have collected all this mud and accumulated it around the tree. And the tree, which is not supposed to be underground, they have put it underground by putting the mud. Okay, so because of that, the lower portion of the tree trunk has got rotten, and it has totally collapsed and uprooted from that part. And if you see, all these trees, they have done similar things. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आडवेळ्या पावसाक लागून म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. नाल्यांतलो गाळ काडपाचें काम आमी पावसा पयलींच सुरू केलें अशें म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या मॉन्सूनपूर्व पावसान म्हापशेकारांचेर आकांत हाडिल्लो. शार आनी लागसारच्या वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्ली. म्हापशे वाठारांतल्या खुबश्या दुकानां आनी घरांनी उदक घुशिल्लें. जाल्यार शेटये वाठारांत एका इमारतीची राखणी वणत कोसळ्ळी. खोर्ले झाड कोसळून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. जाल्यार खोर्ले उसपकट जंक्शनार हुंवार येवन एका स्कुटरी सयत चालक व्हांवून गेल्लो. सुदैवान तो वाटावलो. ह्या घडणुके विशीं म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळाक विचारले तेन्ना अचकीत पावस पडिल्ल्यान म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. पावसा पयलींच आमी नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्लो अशेंय तिचें म्हणणें. जे काल इन्सिडंट जाला तो अनसर्टन आसलो आनी जे जालां तें बरें जावना. पण कशें आसा की आमी आमचें डिसिल्टींग आसा तें 20th आमी वर्क ऑर्डर दिवन तें ऑलमोस्ट स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचें कंटिन्यूस तेचें फॉलोअप चालू आसलेलें आनी आमी जाता तेजें ट्राय केल्लें की आमी डिसिल्टींग जाता तितलें सोंपोवपाचें आनी तशें आमचें तें ऑलमोस्ट 60% आमचें जायत येयल्लें ऑलरेडी. पण अनसर्टन हो रेन येयल्या उपरांत हो मातसो इशू व्हडलेलो आसा हो मातसो. आनी आयज आमी त्याच जोरान आयज आमी परत डिसिल्टींग हें आमचें कंटिन्युटी दवरलेली आसा. इवन जे WRC नाला आसा तितून सुद्दां आतां सापकर जंक्शन मागीर फीश मार्केट प्लस बोडगिनी आमी JCB घालून आमचें काम जोरान चालू आसा. नालाचो इशू आसा पळय म्हणजे जो रिलेटेड WRD आसा. आतां ते एज अ इंजिनियर तांकां खबर आसतली मोस्ट ऑफ ऑल की कशें कन्स्ट्रक्शन्स करप ते प्रमाणे तेंच्यांनी केलां आसतलें. तें ऑलरेडी काम चालू आसा. आमचे JCB घालून ते डिसिल्टींग करपाचो प्रोसिजर चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाक लागून कुडचडे वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान पिकाची नाशाडी जाल्या. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत पावसाचो सांवार सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय आनी काकोडा वाठारांतलीं शेतां उदकापना गेल्यात. पावसाक लागून पिकाचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें शेतकार सांगतात. उदका खात्यान नंदा तळेची उदकाची दारां उक्ती केल्यान उदक वाडलां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. देखून सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पावस झडपा लागल्या कारणान आमकां ते दिवपाक मेळना. सगळी डॅमेज जाली आमची सगळी लोकांक नुकसाण. आतां कितली शेत आसा तुमचे? आमचे सगळे लोकांचे मिळून कमी म्हणल्यार 1000 भात पिकपाचे 1000 टन भात पिकपा तुमी सगळी डॅमेज. दोन्ही सायडीन शेत बुडोवन गेलें. आणि काल ते एमर्जन्सी त्यांचे नंदा लेखाची पेटी काढल्यो गेटी ओपन केल्यो त्या एजीन चड डॅमेज जाला. आमच्या कितें काणकोण दिता आमकां मेन म्हळ्यार हे 3 फळे काडल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काडल्या म्हणून उदक चड वाडला. हे आमचे नंदा लेखार तळे ना त्याची 3 फळे काडल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आणि काल काबराला फोन मारला त्याने मागीर ताका घालपा लायल्या ती परत इंजिनियरा ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितले आतां 20,000 आमी खर्च केला.
आता आमचे 4-5 क्विंटल तांदूळ जावपाचे म्हणा रयताले आमी म्हणजे नाव किती गावाचे माणसाय टोटल माणसाचे शेताचे टोटल काबार म्हागेले तशी न्हू सगळ्यान गेला कितलीशे आसतले साधारण 10 ट्रक पण लोड बाजात आयले 10-20 ट्रक पण 20 ट्रक वय 25-30 आता हे मशीन बी घातलेले आसा मशीन आता शेत रोवपाक साधारण 50,000 खर्च येता रोवपाक ते पिकले म्हणटना तेजेर आमी साधारण 60-70 हजार देता ते तांदूळ करून विकता तेजेर कितें तरी आमकां फायदो जाता आता हे इतले लॉस जाला हे कोण दितलो भाडकार म्हणटलो आपल्याक खंड जायो भाडकाराक खंडूय दिवपाचो आणि हे शेतूय खर्चूय घालपाचो हांगा हे आता लॉस जाला ते कोण दितलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें. मजगतीं फातोर्डा वाठारांत कांय दिसा पयलींच नाल्याचो गाळ काडपाचें काम तशेंच हेर पावसा पयलींची कामां सुरू केल्लीं. पूण अचकीत ह्या पावसाच्या आगमनान लोकांची तशेंच आमचीय धांवपळ जाली. देखून जंय जंय सद्याक गाळ काडपाची गरज आसा थंय पयलीं कामाक सुरवात जातली अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. आमचे एक हांगा नालो एक अरावंड 80 लाखाचो नालो आणि डिसिल्टीचे आमी काम सुरवात केला. पूण पावस जो अनसिजनल पावस आहा जो मेयान पावस पडला ऑगस्टान पडपाचो तसलो आनी सगळी कॅचमेंट एरिया जी आहा ऑल्दो आमी डिसिल्ट केल्ली आहा पूण कॅचमेंट एरिया रिवर सालाची भरल्या सगळ्या कडेन भरल्या. सो उदक पडतें घेता. थोड्या जाग्यांनी अशें जाला की जो उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो म्युनिसिपालिटीन आपले डेब्री डंप करून जी सुडाचे जमनीन कदंबा बस स्टँडाच्या सायडीन डंप केल्ले आहा आनी उदकाक वचपाक वाट मेळना. सो ताचे खातीर आमी आतां स्टेडियमाचे एसएजीचे स्टेडियमाचो स्टाफ वॉटर रिसोर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर आनीक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो एकलो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्च्यून ताका वापरून हो जो इश्यू जाला जो म्हणल्यार खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कामान तांणी मॅन होल फोडल्या 5 मॅन फोडल्या सिवरेज उदक लोकांच्या घरांनी येवपाक लागना. पण हें जायत ज्या म्हणल्यार अर्जंट बेजिसाचेर हें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव म्हणजे एसी कडेन उलयलां तांकां सांगलां तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी टॅक्स करा आनी हें प्रायवेटली आमी हें काम करून घेतलें. आतां WRDचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां आमी तुमी असोच आमकां हेल्प कर तुमकां हेल्प करतलो. एसएजीचे तांचे भितर लिगल घालतले आनी स्थानीक मनशांक आमी सांगलां की कोणाक बोटां दाखोवपाचें ना. आज तुमी फुडें या तुमी आमकां दाखयात दुसरे ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ वॉटर थंय आमी डिसिल्ट करतले मशिनां वापरून. गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या. हवामान खात्यान बुधवारा रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट आनी 24 ते 27 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हजेरी लावलेलीच आहे. काल सर तुम्ही ऑरेंज अलर्ट आजसाठी म्हणजे जारी केला होता पण आज बघितलं तर रेड अलर्ट झालेला आहे. रेड अलर्ट कशासाठी? मॅडम आपण या पावसाच्या बद्दल बोलतो तेव्हा याच्यामध्ये 2 फॅक्टर आपल्याला बघायला पाहिजे. एक आहे तो लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन आणि दुसरा फॅक्टर आहे की काल झालेला पाऊस. जसं तुम्ही बरोबर म्हणलं की आपण काल जर घेतलं तर काल आपण 2 दिवसासाठी ऑरेंज अलर्ट दिला होता म्हणजे व्हेरी हेवी रेनफॉल आणि 50 ते 60 किलोमीटर स्पीड विंड स्पीड. हा जो व्हेरी हेवी रेनफॉल जो आपण सांगितलं होतं आपण हा काही भागांवरती सांगितलं होतं. आणि समजा काल रात्री आम्ही म्हणजे इव्हनिंगच्या जेव्हा आम्ही बुलेटिन्स अपडेट करतो तेव्हा आम्ही त्याला रेड केला होता जो होणारा इम्पॅक्ट आपल्या गोव्यावरती जो होणारा पावसाचा इम्पॅक्ट. सो जेव्हा आपण वेदर वॉर्निंग्स अपग्रेड किंवा डाउनलोड करतो त्याच्यामध्ये होणारा इम्पॅक्ट लोकांवरती जो जाणवतो त्याचा आपण त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात जास्त असतं. आणि जेव्हा आपण संध्याकाळी बघत होतो की याचा इम्पॅक्ट जास्त आहे तर डिझास्टर मॅनेजमेंटला अजून चांगल्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी गायडन्स करण्यासाठी आणि रात्रभर होणारा पाऊस या सगळ्यांचा विचार करता आम्ही त्याला अपग्रेड करून रेड केलं होतं. हा झाला त्याचा कालच्या भागाचा. आजच्या दिवसासाठी जेव्हा आपण विचार करतो की कालच्या पावसाचा इम्पॅक्ट आणि आजच्या पावसाचं ॲडिशन यामुळं काय होतं की जो इम्पॅक्ट असतो लोकांवरती किंवा स्टेक होल्डर्ससाठी बाकीच्या ह्याच्यावरती तो थोडा जास्त असतो आणि
त्यांना प्रिपेअर्ड होण्यासाठी, जसं रेडचा अर्थ असतो की टेक ॲक्शन, म्हणजे तुम्हाला जे काही करायचं असेल, जे काही प्रिकॉशन घ्यायचं टेक ॲक्शन असतो. सो त्यासाठी आपण आजसाठी रेड अलर्ट केलेला आहे. त्यानंतर सबसिक्वेंट डेज आपण परत ऑरेंज आणि हे करतो. तो पाऊस आहे, आपण जसं म्हणलं की ह्या डे 1 मध्ये आपण एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल म्हणतो आणि आयसोलेटेड प्लेसेस म्हणजे काही म्हणजे एकदा 1-2 ठिकाणसाठी, आणि त्यासोबत व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणवरती. त्यानंतर डे 2 साठी आपण परत हेवी रेनफॉल आणि डे 3 साठी परत हेवी रेनफॉल म्हणतोय. त्यानंतर थोडं रेनफॉल ग्रॅज्युअली कमी होऊन परत आपण हेवी रेनफॉल आणि येलो अलर्टवरती शिकतो. आपण जे सांगतोय त्यामुळे पावसाची इंटेन्सिटी ही मॉडरेट टू हेवी या दरम्यान आपण सांगतोय, आणि त्यानंतर आपण पावसाचं प्रमाण कमी होते, कारण लो प्रेशर एरिया जसं मूव्ह होतो त्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट जो सरासरी जर विचार केला तर पुढचे दिवस. प्रश्न हा हेवी व्हेरी हेवी हा नाही आहे. होणारा पाऊस हा आपल्या याच्यावरती डे 1 पासून ते पुढचे डे 5 म्हणजे 5व्या दिवसापर्यंत पुढचे सलग असू शकतो, हा असण्याचा आपण अंदाज व्यक्त करतोय. आणि त्यासोबतच जो कालचा झालेला पाऊस आणि याचा होणारा पाऊस याचा इम्पॅक्ट हा सगळ्याचा हे बघता आपण हे वेदर अलर्ट्स इश्यू केलेले आहे. ओके सर, मान्सून कधीपासून सुरू होणार असं वाटतं? आपण जर बघितलं तर आपण अपडेट्स केलेले आहेत आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण पुढच्या 5-6 दिवसामध्ये मान्सून केरळ राज्यावरती कधी येणार आहे याचं आपण सांगतो. मान्सून जेव्हा इनलँड्स म्हणजे भारतावरती जेव्हा यायला चालू होतं मेन लँड याच्यावरती, तर तो केरळापासून आपण चालू बघतो. तेव्हा केरळ या भागावरती आगमन कधी होईल पावसाचं, त्याचे काहीतरी सर्टन ठोकताळ आहेत, ते जेव्हा पूर्ण होतात त्यानंतर आपण ऑनसेट डिक्लेअर करतो. त्यानंतर केरळच्या भागापासून गोव्याकडं किंवा वरती वरच्या नॉर्थच्या राज्यांकडं कसा पाऊस येतो याचे अपडेट्स आपण रेग्युलरली देत जातो. मॉन्सूनाच्या पावसाक अजून सुरवातूय जावंक ना आनी कला अकादमीक अवकाळी पावसातूच गळटी लागल्या. ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कन्सोल बुथान गळटी लागल्या. उदकाचे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन कला राखण मांडाचे वांगडी मंत्री गोविंद गावडेक कला राखणेची सुपारी दिवपाक आयिल्ले, मात मंत्री गोविंद गावडेन ती न्हयकारली. पळयात पुराय बातमी. पावसाक अजून सुरुवात जावपाची आसा, पूण अवकाळी पावसानूच कला अकॅडमीच्या ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कावन्सील बुथात गळटी लागल्या. हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट बीन जाले जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडूं येता असो भंय कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुयोनीन उक्तायला. हें हिंगा पळयल्यार आख्खे हितून मिक्स आहा. देर आर लायव्ह वायर 15 एम्पियर वायर आहा, तितून XLR केबली आहा, Cat 5 cables आहा. देर इज लायव्ह इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एंड दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन. हें हिंगा शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार सर करून आख्खे वायरी हें जातलें, बंद जातलें आनी उजो पेट्टलो. एक उजो पेटल्यार ते आख्खें नासोन राख जातलें. दीस इज द रेनोवेशन, हें तेंचें रेनोवेशन. आनी हेजे सोकला आनीक उदक पडटा. हेजे सोकला हें आहा, दीस इज द कन्सोल. हिंगासान रावन तुका हें दिसता, स्टेज दिसताली. ओके. आनी हिंगासान टेबल आनी हें रॅम्प घालून सगळें पळय शोज जाता ते शोजाचो कंट्रोल जाता हिंगासान. सो हियर देर इज व्हेरी हाय टेंशन वायर्स दॅट कम आउट हियर, which are still there or they have put new wires, but it is completely in a mess and it is very, very dangerous. आमी कला अकादमी बदनाम करपाची न्ही जाल्यार कला राखणेची सुपारी घेतल्या. हीच सुपारी आमी मंत्री गोविंद गावडेक दिवपाचो यत्न केलो, मात ताणें ती सुपारी घेतली ना अशें कला राखण मांडाचे वांगडी सांगतात. आयकात तांचे म्हणणें. पूण हाका रिस्पॉन्सिबल आसा कोण, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतली? रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा, तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयल जे कोण आसा PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा, परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा, पूण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDCन जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेण्याच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो हांवें इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा, हें कितें काय म्हणून हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोश्टीचें. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा, तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशें 6 म्हयने जावचे पयलीं थंय गळे कित्याक? पूण हे सगळें अंडर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री येना, कित्याक तो पयलो आर्ट एंड कल्चराचें आसा. आर्ट एंड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय. आर्ट एंड कल्चरान समजा धरून PWD कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा
जाल्यार PWDन जर ते सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें ताका विचारूंक जाय न्ही अरे बाबा आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तुमी तें कितें केलें कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही त्या बंगल्यांनी अशें उदक येतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी आनी तेन्ना ते उगी रावतले काय कितें हे प्रश्न आसा अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले तर तशें आसा जाल्यार आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरते आसतलें काय कंटिन्यू तुमची ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संजीवनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांक सरकाराची नवी आर्थीक सहाय्य येवजण अजिबात मान्य ना. शेतकऱ्यांक विश्वासात घेनासतना ही अधिसुचोवणी काढल्या. सरकारान पयलींच्या येवजणे प्रमाण ऊस उत्पादकांक तांचे जमनी प्रमाण अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सुरू करतले की ना तें सरकारान आमकां सांगचें अशें तांचें म्हणणें. ऊस रोवपा खातीर सरकारान काडिल्ली अर्थीक सहाय्य येवजण आमकां कशीच मान्य ना. ताका लागून सरकारान पयलींच्या येवजणे प्रमाण सगळ्या ऊस उत्पादकांक अर्थीक मजत करची तशेंच संजीवनी साखर कारखाने केन्ना सुरू करतले तेवूय स्पश्ट करचे अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या. आमच्यो मागण्यो घेवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची भेट घेतले अशेंय तांणी सांगलां. ऊस रोवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यांत अधिसुचोवणी काडपाक जाय आशिल्ली. आतां मे म्हयन्यांत अधिसुचोवणी काडल्या आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसानूय मे म्हयन्यांत वचपाक सुरवात केल्या. आतां हे परिस्थितीत ऊस लावप शक्य ना तेन्ना सरकारान सगळ्या ऊस शेतकारांक अर्थीक मजत करची अशेंय तांचें म्हणणें. सो मे म्हयन्याक ऊस लागवड करपाक पॉसिबल आसा इम्पॉसिबल कित्याक ताका कोंब येवपाकच जवळ जवळ 21 दीस लागता आनी अंदू आनी पावस हो 20 तारखेचेर लागला आनी 5 तारखेर नोटिफिकेशन काडलां आनी तो येवन ताका कमीत कमी 3 म्हयने सनलायट जी मेळपाची म्हणजे गरमी मेळपाक जाय ती मेळपाची गरज आसा. ओके खंयच्या टायमार कितें रय म्हटलें म्हणून तें शक्य ना आनी हें तशें जालें. आतां खंयची वस्त जी हेवी पावसांत जावची ना ती जर आतां रय म्हटली जाल्यार तो शेतकार नुकसाना वयतलो. तेन्ना सरकारान जें नोटिफिकेशन काडप तें टायमार काडलें ना ताका जबाबदार आमकां शेतकाराक धरचें न्ही. जें कम्पेन्सेशन आमकां दिता जाल्यार ते पद्दतीन दिवचें आनी ऊस रोवप की ना हें स्पश्ट डिक्लेअर करचें. बाबा तुमी ऊस रोवं नाका हेंय बी सरकार आमकां सांगना. हें आमचें दुर्भाग्य आसा. तेन्ना म्हाका दिसता सरकारान हेजेर आमकां क्लियर सांगचें बाबा तुमी ऊस रोवं नाका फॅक्टरी जावची ना. आनी सरकार आमकां मदें मदें सांगता हें इथॉनॉल प्लांट घालता मदें सांगता हीच फॅक्टरी चालू करता मदें सांगता कोणा कॉन्ट्रॅक्टराक चलोवपाक दिता. आतां सरकार म्हणटा हांगा हाडून घाला तोंडान सांगप सोंपें. हांगा खंयची यंत्रणा चालू आसा आमी शेतकारांक हाडून घालपा आनी हाडून घालप हें खंयच शेतकाराचें बांदिलकी ना. शेतकारान FRP हो रेट बांदार दिवपाचो सरकारान ठरयल्लो आसा. बांदार दिवपाचो थंयचो ऊस तोडून व्हरपाचें काम व्हडणाऱ्या एजन्सीचें आनी तो फुडें कितें करपाचें तें व्हडणाऱ्या एजन्सीन ठरोवपाचें. ते शेतकाराचें न्ही शेतकाराचो रेट जो आसा तो सरकारान बांदार दिवचो जाल्यार शेतकार ऊस रोयतलो नाजाल्यार सरळ सांगचें हांगा ऊस रोवचो न्ही आनी हांगा फॅक्टरी चालू जावची ना. हें स्पश्ट सरकार जो पर्यंत करना तो पर्यंत शेतकार बुचकुळ्यां उरतलो. आनी म्हाका दिसता गोंयांत असलें कॅश क्रॉप जर सरकार बंद करता जायत जाल्यार तेजे सारकी नाबुशकी आमच्या शेतकारा फुडें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नीश च्यारी. फाटल्या कांय दिसा सावन धावकोण वाठारांत मानग्याचो थैमान सुरू आसा. कांय थळाव्यांक नुस्त्याक गेल्ले कडेन धावकोण न्हंयचेर मानगे दिश्टी पडले. सध्या ह्या वाठारांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. गेले कांय दिसां पासून दुसागन न्हंयक मानग्यांनी जो थैमान घातला तो आजुनूय चालू आसा. मानगी सर्रास न्हंयचे सायडीन येवन आतां दिसूंक लागलेली आहा. आज सकाळी जे स्थानीक लोक धावकोण हांगा गळोवपाक गेल्ले तांकां एक मानगे दिसून येयले. तांच्यांनी हो व्हिडिओ काडून व्हायरल केल्लो आसा. सो अशे तरेन मानग्याचो थैमान आतां उदक पावसाचें उदक वाडटकीर आणखीन वाडपाचो शक्यता आसा. सो हेजेर फॉरेस्टान गंभीर्याने लक्ष दिवपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयच्या शाहजहानाचे गोंयांत खूब ताजमहाल आसात अशें दिसता अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या. पावसाक लागून मंगळारा काणकोणच्या रवींद्र भवनाक गळटी लागली. पुराय रवींद्र भवनात उदक भरिल्लें हे फाटभुंयेर विजय उलयतालो.
फाटल्या वर्सा उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळटी लागली. मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक भरिल्ले. रवींद्र भवनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान गळटी लागल्याचे काणकोणचो आमदार आणि सभापती रमेश तवडकरान सांगिल्ले. आता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान रवींद्र भवनाच्या अवतिकायेचेर खर टिका केल्या. शाहजहानान एकूच ताजमहाल बांदिल्लो, मात काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयच्या शाहजहानाचे गोंयांत खूब ताजमहाल आसात असो थोमणो विजयान मारला. सरकाराक सदांच क्रिटिसायज करपी विजय सरदेसाय आज हांव क्रिटिसायज तांकां करना. कित्याक म्हाका दिसता हो अनसिजनल पावस सायक्लोन रिलेटेड आसा. आमी बी आमचे पयशांनी जें काम सुरवात केल्लें तें काम बसून आमी अशें चिंतिल्लें की आमकां 10 दीस मेळटले म्हणून. एक वॉर्ड नंबर 1 सोडलो जालो, दुसरे कडेन आमी पावलेच ना. आतां पावचे पयलीं असो पावस जाली. हो पावस असो येतलो मेच्या एंडाक, ऑगस्टाचो पावस कोणूच एक्सपेक्ट करना. जाल्लें जाल्यार आमच्या खातीर गोंयकारांनी आनी सरकारान एकवटान काम करचें पडटलें. हें उद्ध्वस्त जाल्ले पब्लीक एमेनिटीज रिस्टोर करप. तशेंच काणकोण आमगे रवींद्र भवन कंप्लिटली फ्लडेड जालां म्हणून शाहजहानान एकूच ताजमहाल बांदिल्लो. काणकोणच्या रवींद्र भवना वयल्यान अशें दिसता की गोंयचे शाहजहानाचे ताजमहाल खूब आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.